विज्ञानाची ओढ आशिल्ल्यान चडांत चड विद्यार्थी विज्ञान विशयाची निवड करतले। मुळावे विज्ञान शिकप म्हत्वाचें आसा आनी तें नाविन्यपूर्ण पद्दतीन शिकोवपाक जाय। येवपी शिक्षणीक वर्साच्यान 100% शाळांनी विज्ञान सेतू चालीक लावपाक लागतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांत आमी इको एनवायरमेंट डेव्हलप केला। मॅक्सिमम स्टुडंट्स इन फ्युचर विल ऑप्ट फॉर द सायन्स मॅक्सिमम आनी वेगवेगळ्या सायन्साच्या फिल्डांत वचपाक तांकांय आवडटलें, कारण आज हांगासर येयल्लीं भुरगीं जर पळयत जाल्यार 90% भुरग्यांक सायन्स सब्जेक्ट आवडटा, कितें तरी इनोवेटीव करपाक आवडटा। म्हणून हांव टिचरांक सुद्दां जे हांगासर हांव तांकांच न्ही, ऑनलायन जे आयकतात टिचर तांकांय सांगता की तांच्यांनी चडांत चड भुरग्यांक म्हणजे सायन्साची गोडी निर्माण करची, सायन्सा कडेन स्टुडंट्स वयचे। नो डावट इन फ्युचर तेंच्यांनी लॉ स्टडी करचो, इन फ्युचर तेंच्यांनी कोणाक आनी कितें करपाचें करचें, बट सायन्स बेज घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक क्लियर जाता। मॅथमॅटिक्स घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक चड क्लियर जाता। फ्युचरान तेंच्यांनी बाकीचे चूज करूं येता, बट बेजीक सायन्स सब्जेक्ट शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा। तो इनोवेटीव पद्दतीन शिकचो।